सरपंच किरण सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला आयतारा मांद्रे ग्रामसभा जाली। या वेळार फुडल्या वर्सा खातीर 4,51,77,000 रुपयांचे शिल्लक अर्थसंकल्प सादर केले। पळयात 2026-2027 बजेट आयज ग्रामस्था फुडें मांडलेलें आसा। बजेट ग्रामस्थांचे जे एडवायस घेवपाक जाय तेच्या खातीर हे बजेट ग्रामस्था फुडल्यान दवरलें आसा। ग्रामस्थांनी आपापले एडवायस दिल्लेले आसा। येणाऱ्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी ते डिस्कस करतले आनी डिस्कस केल्या नंतर ते फायनलायज केले वयतले जे ज्या ज्या गोष्टीक प्रोविजन करपाक जाय। ग्रामस्थांनी आपापले विशय मांडलेले आसा प्रोविजन करपाचे ते विशय आमी घेवन ते फोर्टनायट डिस्कस केल्या नंतर आमच्या मेंबराक ते आमी फायनल करतले। टोटल बजेट कितले आसा? टोटल जो बजेट आसा तो 4,51,77,000 हो टोटल बजेट आहा। तेतून तुम्ही प्राधान्य कितें दिले आसा? प्राधान्य ह्या सगळ्या फिल्डान आसा। एग्रीकल्चर आसूं, डिजास्टर आसूं, बाकीचे डेव्हलपमेंट वर्क्स आसूं, सगळ्या प्रत्येक गोष्टी ज्या ज्या गोष्टीक प्राधान्य दिवपाक जाय ग्रामस्थान जी एडवायस केल्लेली आसा ते सगळे कन्सिडर करून आमी फायनलायज करता। तातूंत तुमचे पंच जे आसा ते अमित यांनी डिजास्टरा खातीर फंड वाडोवचो हो हे सांगलेलें आसा। कितलो फंड तुमी वाडयतले? डिजास्टरा खातीर आमच्या आमी प्रोविजन आमच्या भितर पयलीं पासून प्रोविजन 40,000 आहलें, कारण आमी आमचो पंच ऑलरेडी जो आमचो आसा तेणी ताका 5 लाख करचे अशी रिक्वेस्ट केली। तशीच एग्रीकल्चरा बाबतींत जो आमच्या कडेन 40,000-35,000 आसलो तो 5 लाख करचो ग्रामस्थांनी सांगलो, ताचेर आमी विचार करता। आणि पहिलीच ग्रामसभा म्हणटात तशी तेचें सौभाग्य की ताका बजेट प्लेस करपाची संदी मेळ्ळी। सो व्हेरी रेअरली न्यू सरपंच कोण जाता अशा म्हणजे तुमकां खबर आसतली एडजस्टमेंटान तातूंत रेअर संदी मेळटा। पण खरोखरच आयज ग्रामसभेक म्हणटात तशें जे आमचे मांद्रे गांवांतले जे ग्रामस्थ आसात, वेल एज्युकेटेड गांव म्हणटा तो, आनी तातूंत जायते लोकांनी म्हणटात तशें सुचोवणे पंचायती मुखार दवरलेले आसा। आनी हातूंत आयज आमकां एक बरी संदी मेळटा की ग्रामस्थ येवन सुचोवणे करतात की खंयचो फंड खंय युटिलायज करपाचो, जर कितें इनक्रीज करपाक जाय जाल्यार ते कशा पद्दतीन करपाचें। सो जशें सरपंचान किरणान सांगलें तशें फोर्टनायट मिटिंगेचेर प्लेस केले वतले, जे कितें एडिशन डिलिशन आसा ते पंचायतीच्या मुखार प्लेस करून मंडळाच्या मुखार तेचेर अंमलबजावणी ह्या वेळेचो बजेट आसा पळय तो बजेट खरोखरच बरो बजेट सादर केल्लो आसा आणि पंचायत एज पर द बजेटरी प्रोविजन्सच काम करता। आनी ताका लागून आमचो सेक्रेटरी आसा बाब अमित प्रभू होय बरे एफर्ट्स घेता आनी स्पेशली आमचे जे स्टाफ आसा ते बी हे बजेट वगैरे हाचेर स्टडी वेवस्थीतपणान करता। गेली अनेक वर्सां तुमकां खबर आसता की मांद्रे पंचायतीन वेगवेगळ्या स्तराचेर अमूलाग्र बदल नवीन पंचायत मंडळ येयल्याच्या नंतर आणि आमचे प्रयत्न तेच आसतले की गांवाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर ही पंचायत सदोदीत गांवांतल्या लोकां बरोबर